नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबमणकर। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। म्हयनो जाली तरी पायपलायनीचें काम सुरूच, तुयेंकार काडटात उदका खातीर वळवळे। स्कुलान पडले उपरांत विद्यार्थ्याक दिवंक ना उपचार, विद्यार्थ्याच्या पालकान केली पुलिशेंत कागाळ। मोपा विमानतळाचो उपयोग करून गोंयच्या शेतकी पिकावळीची निर्यात करपाची सरकाराची मोख, मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली माहिती। गोंयांत वाडटात कॅन्सराचे दुयेंती, फाटल्या 3 वर्सांत कॅन्सरान घेतलो 2734 जाणांचो जीव। सोरो व्यसनमुक्ती मोहीम खरपणान राबोवपाक जाय, समाजाचो तेंको अल्कोहोलिक एनोनॉमीज रातचे जागरण कार्यावळींतल्यान दिलो संदेश। आणि गोंय मुक्ती दिसाच्या आदल्या सांजेर INS मार्मुगांव ह्या युद्धनौकेची भारतीय नौदळात जाली नियुक्ती। आणि आता खबरो विस्तारात। पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न दिसान दीस वाडत आसा। पेडणे तुया वाठारांत लोक उदकाक खूब वळवळे काडटा। भौशीक बांदकाम खात्यान म्हयनो जालो उदकाची पायपलायन फोडून दवरल्या आणि अजून मेरेन ती दुरुस्त करूंक ना। देखून थळाव्या लोकांनी बेगोबेग उदकाच्या प्रश्नाचो सुटावो करपाची मागणी भौशीक बांदकाम खात्याकडे केल्या। नळ ना न्हू आमकां उदीकूच ना। ते पायप आतां फोडला 1 म्हयनो जालो, पायप घातला फोडून ना, कनेक्शनूच दिवंक ना जाल्यार ते हे नासलें न्हू, उदीक येनासलें। तेणी सांगलें की ते फोड आनी पायप घालून दवर, आपूण कनेक्शन दिता। अजूनच ना। आयज कामाचो रावलो, काल रावलो ना, उदकूच ना आमकां। आतां 8 दीस जाली येयले, उदकूच ना। खंयसरूय हाडटा, खंयसरूय बांयचें, आमकां लागीं बांय ना। आमदार आतां धाडटा करता, पळोवया केन्ना धाडटा। सांग्या वाठारांतल्या युनियन हायस्कुलांतली एक घडणूक अशी आसा की 9वीच्या वर्गात शिकपी एका विद्यार्थीक खेळटाना तो जखमी जालो। तकली आपटिल्ल्यान ताका उलटी जावपाक लागली। स्कुलाच्या प्रशासनान ताका हॉस्पिटलांत व्हरपाची गरज आशिल्ली, पूण ताणें तशें न करता तांच्या पालकाक आपोवन त्या विद्यार्थ्याक हॉस्पिटलांत व्हरपाक सांगलें। ह्या विशीं जेन्ना विद्यार्थ्याच्या पालकान स्कुलाच्या चेअरमॅनाक प्रश्न विचारलो तेन्ना चेअरमॅनान विद्यार्थ्याची काळजी घेवप ही आमची जापसालदारकी न्हय अशें सांगून जाप दिवपाक न्हयकारलें। स्कूल प्रशासनाची ही बेजबाबदारी उक्ताडार हाडून विद्यार्थ्याच्या पालकान चेअरमॅना आड पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। आज रिपोर्ट दिवपाचो कारण आमच्या सांग्या युनियन स्कुलाच्या हाय स्कूल काल ती भुरग्यांची मातशी कितें येताली, तातूंत म्हाज्या चेड्याची तकली हांगा मार बसले आसा मातसो। तेन्ना स्कुलाच्यान आमकां फोन केलो कितें म्हणून, ताका बारीक तो बरो ना म्हणून जिवा ताचे बरें ना, तुमी व्हरपा आमकां कांय सांगना। आनी थंय ताका आयस ताका उलटी येयली ती तकली तेन्ना हांव थंय पावलो। जेन्ना फोन करता तेन्ना पयल्या तो सामको जाम पडलेलो आसलेलो, तसो ताका हांवें मागीर हॉस्पिटलांत व्हेलो। हॉस्पिटलांत व्हेलो आनी मागीर थंयच्यान ताका मागीर दोतोरान दोतोर कितें म्हणपालो, हॉस्पिटलाचे सांग्यार व्हेलो दोतोर कितें म्हणपालो, एम्बुलंस ना म्हणपालो। हांवें म्हणलें दोतोरान म्हणलें म्हागेली पर्सनल गाडी आसा, हांव पर्सनली वता। तेणी थंय बरोवन दिलें, हांवें थंय सायनूय मारली आसा, डेट घालून दवरली, म्हाजें नांव बरयलेलें हॉस्पिटलांत। आनी ताका सांग्यार व्हेलो तेन्ना मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत म्हागे गाडी व्हेलो। तेन्ना जालो थंय जाल्यार देवा आशिर्वादान देवाच्या आशिर्वादान तो बरो उरलो आसा, कांय प्रॉब्लेम जालो ना, रिपोर्ट नॉर्मल येयलो आसा। तेन्ना आयज हांव सकाळीं युनियन स्कुलाक विचारपाक गेलो कितें म्हणून, बाबा तुमी ताका हांव येवचे पयलीं कितें दोतोरागेर गेले ना। तेन्ना थंयचो स्कुलाचो चेअरमॅन म्हाका म्हणपालो आमचें काम हॉस्पिटलांत व्हरपाचें न्ही म्हणपालो। आरे आयज न्ही म्हणपालो आनी म्हाज्या आंगार झोडोन गेलो आनी म्हाका म्हणपालो जाता तें कर, कोणा कडेन वयता तो वच। तेन्ना हांवें तेजेर FIR कंप्लेन केल्ली आसा, ती कंप्लेन केल्ली आसा।
हो मागीर चेड्या मेडिकल रिपोर्ट आसा सगळो देवा आशिर्वादान तो नॉर्मल जाल्लो आसा. पूण आयज ही आमकां सादी मनशां जर स्कुलां जर तो असो चेअरमॅन जर आसा जाल्यार ह्या स्कूल कित्याक फायदो आसा. मेन म्हणजे तुमचे कस्टडी भुरगो तुमचे बाल तेंचे ताब्यात आसता न्हू. तेंच्यांनी हॉस्पिटलांत व्हरपा आसता. आमकां पेरंट्सांक कंप्लेन करपाची ओके आसता. ताका उलटी येयली फाल्यां म्हागे चेडो म्हाका ना जाता आयलो आनी वयल्यान हांवें काल कंप्लेन जाल्ली ना हांवें सुद्दां तेंगे कितें पुलिसांक सांगलेली म्हाका स्कुलाचें नांव पिड्ड्यार करपाचें ना. पूण जर तर ह्या स्कुला चेअरमॅन तर आमकां हें सांगता जाल्यार आमकां करपाकूच जाय न्हू. फुडें सरपा जाय. फाल्यां ह्या भुरग्याक जालें फाल्यां आनी कोण आसतले तिका संवय जातली. आनी हात जोडून हांव सगळे पेरंट्सांक लागीं मागता की तुमी म्हाका हे घेवन केसी सपोर्ट करचो. गोंयच्या शेतकारांनी घेतिल्ली पिकावळ निर्यात करपा खातीर मोपा विमानतळाचो उपयोग सरकार करतले. मोपा विमानतळा वयल्यान 50% कार्गो ऑपरेशन जातले आनी हाका लागून ह्या विमानतळाचो फायदो शेतकारांची पिकावळ निर्यात करपाक जातले अशें विधान जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हाणें म्हटलां. उत्तर गोंयच्या पेडणे ते सत्तरी मेरेनच्या शेतकारांकडे मुबलक प्रमाणात उदका पुरवणाची सोय आसा. ते खातीर उत्तर गोंयच्या शेतकारांनी पिकावळीत वाड करपाक जाय अशें मंत्र्यान म्हटलां. कर्नाटक आनी महाराष्ट्रा प्रमाणूच शेताच्यो पिकावळीची गोंयांत लेगीत निर्यात करपाक जाय. सध्या गोंय शेतकी पिकावळीत खूब फाटीं आसा अशें मत मंत्र्यान व्यक्त केलां. आम्ही फक्त शेत पिकावणी करपा संबंधीत बागायती पिकावणी करपा संबंधीत न्ही. आमकां एक टार्गेट आसा की इतल्या प्रकारची सगळी ही पिकावळ जाता ती एक्सपोर्ट जावपाक जाय. लक्षांत घेयात. आमची सुपारी एक्सपोर्ट जावं शकता. आमची काजू एक्सपोर्ट जावं शकता. आमची भाजीपालो जो आसा पळय फक्त पालो भाजीपालो आसा तो न्ही बाकीची जी पिकावळ आसा उदाहरणार्थ वांगी भेंडे मिरची ही सगळी एक्सपोर्ट जावं शकता. सो आमकां सगळे पंचायतींनी सगळे शेतकरी भावांक आमकां टार्गेट घेवन काम करचें पडटलें की गोंयच्या बागायती संबंधी एग्रीकल्चरा संबंधी कितलो आमी एक्सपोर्ट करतात म्हणटा तें सगळे स्वयंपूर्ण मित्र आसात तांचे नजरेक हाडून दिता हांव. पर्टिक्युलरली एंटायर नॉर्थ ज्या जाग्यार आज मोपा एअरपोर्ट जाल्लो आसा त्या मोपा एअरपोर्टाचो आमी कितलो फायदो घेतात शेतकऱ्यां खातीर. कितलो एक्सपोर्ट हांगसर सुरवात जाता आनी कितले एक्सपोर्ट आमी वाडयतात लक्षांत घेयात. पेडणे धरून ते सत्तरी पर्यंत उदकाचे मुबलक सपोर्ट आसा. जितले जाय तितले त्याच्या पेक्षा मायज उदक आमी दिवंक शकतात. तिळारेचें उदक अंजुनेचें उदक नाल्यांतलें उदक बांयचें उदक तळ्यांतलें उदक आमी दिवंक शकतात. फक्त तुमी आमी सगळ्यांनी एक शेतकाऱ्या खांदार वचून हात घालून ताका मातसो मोटिवेट करपाक जाय. जो तरणाटो भुरगो आसा ताका शाबासकी दिवपाक जाय आनी आमी ताका ह्या वेवसाया कडेन हाडपाक जाय. लक्षांत घेयात. हें आमी करचेंच पडटलें. आनी त्यामुळे मोपा एअरपोर्ट जो आसा ज्या एअरपोर्टाचेर हजारांनी कोटी खर्च जाले त्या एअरपोर्टा वयल्यान 50% कार्गो वतलो. आयचे घडीक म्हाका जी माहिती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे आमचो फोंडेचो एक भुरगो आसा किल्लपालकर म्हणून नांव सांगता तुमचें संजय किल्लपालकर 100 कोटीचो एक्सपोर्ट करता दाबोली वयल्यान आनी मार्बोगा हार्बरांतल्यान. ह्या आयटमा भितर एक्सपोर्ट करता आयटमा भितर केळीची पानां सुद्दां आसा. लक्षांत घेयात. नाल्लाचो काथो आसा. पूण हे एक्सपोर्ट करपी लोक कोण आसा जर जाय जाल्यार ते चडांत चड महाराष्ट्रांतल्यान आसात आनी कर्नाटकांतल्यान आसात. आमचे गोंयकार लोक ह्या हातूंत येवना अजून. आनी म्हणून आमचे कडेन जे 4000, 5000, 6000, 7000 शेतकरी भाव आसात आनी अजून जे 4-5 हजार शेतकरी येतले किंवा आमी तांकां हाडटले हांचे सगळे कडल्यान हे एक्सपोर्ट मार्केट जे आसा पळय न्ही ते आमी ताब्यांत घेवचें पडटलें. एटलिस्ट तातूंत आमचो सहभाग दाखोवचो पडटलो. लक्षांत घेयात. फाटल्या 3 वर्सांत गोंयांत कॅन्सराचे 4970 दुयेंतींची नोंद जाली जाल्यार 2734 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें लोकसभेंतल्या एका लेखी प्रश्नाच्या जापेंतल्यान उक्तें जालां. दर वर्सा राज्यांतले कॅन्सर दुयेंती आनी तांकां मरण येवपाचें प्रमाण वाडतूच आशिल्ल्याचें सध्या दिसून येता. 2020 पुराय देशांत 13,92,179, 2021 14,26,447 आनी 2022 14,61,427 अशें मेळून 3 वर्सांत 42,80,053 दुयेंती मेळ्ळे. जाल्यार 2020 7,70,230, 2021 7,89,202 आनी 2022 8,08,000
558 अशें वट्ट 23,67,990 कॅन्सर दुयेंतींक मरण आयिल्ल्याचें दिसून येता. भलायकी राज्यमंत्री डॉक्टर भारती पवार हांणी फाटल्या 3 वर्सांत गोंया सयत देशभर सांपडिल्ले कॅन्सर दुयेंती आनी मरण आयिल्ल्या दुयेंतींची ही सविस्तर आंकडेवारी सादर केल्ली. सोऱ्यान मनशाचे जिवीत इबाडटा. सोऱ्या खातीर कितल्याशाच घराब्यांचे संवसार पेड्ड्यार जातात. सोऱ्याचें व्यसन पयस करप खूब म्हत्वाचें, ते विशीं जागृताय जावप आनी सोऱ्याच्या व्यसना सावन सोरो पिवपी मनशांक भायर काडपा खातीर सामाजीक चळवळ जावप खूब म्हत्वाचें आसा. ह्या विशयाचें म्हत्व लक्षांत घेवन नागव्याच्या पिर्णी ग्रुपान आल्कोहोलीक एनोनॉमीच्या जोडपावलान रातचें जागरण ही एक आगळी वेगळी कार्यावळ घडोवन हाडली. रातभर जागरण करून सोऱ्याच्या व्यसनांतल्यान मनशाक कसो सोडपाक येता ह्या विशीं ह्या वेळार चर्चा जाली. ही कार्यावळ अवर लेडी ऑफ सुकूर हायस्कुलाच्या पॅक्स सभाघरांत जाली. एक रातची जागरण हे ग्रुपान घडोवन हाडल्या आनी रातची जागरण म्हणजे जेन्ना एक कडेन बसप, एक कडेन एकठांय जावप, लोकांक जे प्रश्न जिवितांत आहाय ते एकठांय करून डिफरंट शेअरिंग आयकोन हितूंतले आमी भायर सरता. आनी हे वेळार आमकां दिसता ही एक जागरण एंडींग इयर काबार जाता. आख्या वर्सभर आमच्या जिवितांत, म्हज्या जिवितांत हांवें कितें केलां, कितें बरें केलां, कितें वायट केलां. आतां ह्या फुडल्या वर्सान जर तर आमकां देवान दिलें जाल्यार कितें बरें करूं जातलें, हेज्यावन बरें कितें करूं जातलें, हो एक आमी नियाळ करता. आनी हितून आमी जेन्ना सोऱ्याचे प्रॉब्लेम आसता तेंय पयस करपाक आमकां आदार मेळटा. ही अल्कोहोलीक एनोनमस वर्ल्ड वायड फेलोशीप आख्या संवसाराक ही संस्था आसा. ही संस्थेन दाखोवन दिता की तूं एक वायट मनीस न्हू, पिसो मनीस न्हू, पूण तूं एक दुयेंस मनीस. आनी दुयेंस जे आमी मानून घेतात की बाबा हे सोऱ्या दुयेंस म्हाका लागलां आनी हें तर पयस करता जाल्यार आज एक कडेन तरी मेडिसीन ना. आनी हे कारणाक लागून आमी एकमेकाचें शेअरिंग आयकोन की आख्या संवसारभर लोक हे सोऱ्यांतल्यान पयस आहा आनी आमी एक उलो मारताय आनी सांगतात की कोणाकूय प्रॉब्लेम आहा हे सोऱ्या वयर आनी इसपा भायर तर तूं सोर पिता, तूं अल्कोहोलीक एनोनमसा भेट कर आनी ते वांगडी तुका आदार दितले. हिंगा पयशे ना, जा दर भर कांय ना, फकत एक खुश आसपा जाय आनी सेल्फ मनशान एडमीट करपा जाय. येस, आय एम पावरलेस ऑफ अल्कोहोल. गोंय मुक्ती दिसाच्या आदल्या सांजेर देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी INS मार्मुगांव ह्या अत्याधुनीक युद्ध नौकेच्या आयतारा भारतीय नौदळाच्या सेवेत नियुक्ती केल्या. ह्या वेळार गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय थंय हाजीर आशिल्ले. ह्या युद्ध नौके खातीर भारत देश इतलेंच न्हय जाल्यार संवसारीक पावंड्याचेर जहाज बांदपाच्यो गरजो पुराय करपाक सक्षम आसा असो विश्वास राजनाथ सिंह हांणी व्यक्त केलो. गोंयांत इतिहासीक बंदर आशिल्ल्या मार्मुगांव ही युद्ध नौका माझगांव डॉक्स ह्या कंपनीन बांदल्या. INS मार्मुगांव सप्टेंबर 2016 वर्सा लॉन्च केल्ली आनी 19 डिसेंबर 2021 वर्सा पोर्तुगीज राजवटींतल्यान गोंय मुक्तीच्या 60 वर्साच्या कार्यावळींत तिच्यो दर्यांत चांचण्यो सुरू जाल्ल्यो. त्या दिसा म्हटल्यार 18 डिसेंबर 1961 मदीं गोंयच्या पोर्तुगीज राजवटी सावन मुक्त करपाक ऑपरेशन विजय सुरू जाल्लें. त्याच दिसा ह्या युद्ध नौकेची नौदळांत नियुक्ती केल्ली. 30 नॉटा परस चड वेग पार करपाची क्षमता आशिल्ल्या ह्या युद्ध नौकेत आण्वीक, जैवीक आनी रासायनीक युद्ध परिस्थितीत झगडपाक सक्षम आशिल्ल्याचे भारतीय नौदळान म्हटलां. ने गोवा लिबरेशन डे के ईयू पे यानी इंडियन नेवी से मार्मुगांव नाम पे जो नई शिप कमीशन की गई है ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के हस्ते, और इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहने का जो मौका मिला, इसलिए सबसे पहले मैं इंडियन नेवी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं. यानी मार्मुगांव नाम पे जो कमीशन हुई है इसके लिए गोवा गर्वान्वित करता है कि हमेशा मार्मुगांव पोर्ट और मार्मुगांव नाम से शिप जो पहले से
नेवी का कनेक्शन लिबरेशन डे के पहले से रहा है और विजय ऑपरेशंस उसमें नेवी का गोवा के मुक्ति लड़ा में भी नेवी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं इंडियन नेवीज को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। इंडियन नेवी के हमेशा के लिए गोवा सरकार और गोवा के लोग शुक्रगुजार है। सभी पहले गोवा के मुक्ति दिन पर हम हमेशा के लिए इंडियन नेवीज और बाकी आर्मीज सभी को ही याद करते हैं। फिर से एक बार मैं ऑल द इंजीनियर्स और सभी जो टेक्निकल टीम्स और जो कैप्टन्स सभी जो इस शिप में उसके कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, विच इज एन हाई टेक्नोलॉजी शिप्स, इस तरह की जो वॉरशिप जो तैयार की है, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। मर्मगोवा पोर्ट, मर्मगोवा शहर, इट इज ऑलवेज गोवा और मर्मगोवा शहर, इसके बारे में कहते वक्त यानी ऑलवेज इट इज रिलेटेड टू द पोर्ट, इट इज रिलेटेड शिप बिल्डिंग के रिलेटेड रहा है और उसी तहत कि गोवा लिबरेशन में भी उसका बड़ा योगदान रहा है, इसलिए इट हमेशा कोरिलेट करते रहे। नाताळ लागीं पावल्यान पणजे मार्केटात नाताळाक लागपी वस्तू विकपाक आयल्या। आयतारा ह्या सामानाच्या खरेदीक लोकांनी बरीच गर्दी केल्ल्याचे चित्र पळोवपाक मेळ्ळे। जिंगल बेलाचे मुखावटे, जेजूचो गोठो, गोठ्यात लागपी मुर्त्यो, दोदोल, बेबिंका, दोस तशेंच हेर पारंपारीक नाताळाचे खाणाचे जिन्नस, भेट कार्डां, क्रिसमस ट्री तशेंच नाताळाक लागपी हेर साहित्य विकत घेवपाक आयिल्ले लोक ह्या वेळार दिश्टी पडले। ह्या वस्तू बरोबर कपडे, चपलां तशेंच हेर साहित्य खरेदी करतना लोक दिश्टी पडले। गोंयांत नाताळाची परब मोठ्या उमेदीन मनयतात। गोंयचो क्रिस्ती बांधव ह्या सणा निमतान एकठांय येतात। खासा करून विदेशांत कामाक आशिल्ले फॅमिली गोंयांत येवन ही परब मनयतात। गोंयांत सध्या शिंयाच्या दिसाक सुरवात जालेली आसा। गांवगिरे वाठारांतल्या लोकांक सध्या चड शीं अणभवपाक मेळटा। आतां मेरेन गोंयांत उण्यांत उणें 21 डिग्री तापमानाची नोंद जाली। फुडल्या कांय दिसांनी तापमान आनीक उणें जावपाची शक्यता आसा। सध्या थंडेचें प्रमाण चड आशिल्ल्यान गांवगिरे वाठारांतले लोक शेकोटी पेटोवन बसलेले सध्या पळोवपाक मेळटा। फाटले कांय दीस जाले मांद्रे मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या वाठारांतले रस्ते भुंयगत विजेचे केबल घालपा खातीर खणून दवरिल्ले आसा। थळाव्या लोकांक हाचो बरो त्रास सोंसचो पडटा। रस्ते खणून दवरिल्ल्यान व्हडा प्रमाणांत येरादारीची कोयंडी जाता। तशेंच उदकाच्यो पायपलायनी लेगीत फुटिल्ल्यान लोकांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटा। इतलेंच न्हय तर खणिल्ल्या ह्या रस्त्यांक लागून सगळो धुल्ल लोकांच्या घरांनी वयता। तशेंच ह्या धुल्लाक लागून दुयेंतां जावपाक शकता अशें भिरांत थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या। सोनिया पाल्यान रस्त्याचे केबलाचे जे लायन चालू आसा काम ते लोकांक खूब त्रास जाले। ट्रॅफिकाक भरपूर त्रास केले लोकांनी। आमदाराचें हेचेर लक्ष ना। सगळ्यान पयलीं सुद्दां आमी कंप्लेंट केल्ली, पूण तेन्ना आमकां एश्युरन्स दिल्लो की आमी सगळें मेंटेन करतले, लोकांक काय नुकसान जालें ती सगळी फीट करून दितले म्हणून। पूण आयज आमच्या सोणियान सुद्दां ज्या लोकांची पायपलायनां जी काडली तेंचे म्हणून ती अजुनूय रिपेर जावंक ना। ऑलरेडी थोड्या लोकांक जे आहा तेंकाय पाणी ना, तेंचो तर सॉलिटूच प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। ट्रॅफिकाक भरपूर त्रास जाल्लो आसा। रोड तुमी डेव्हलपमेंटल कामाक आमचो अपोज ना, तुमी करा, पूण ते करतना तुमी जे प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय आसले, जे सेफ्टी मेजर्स आसले ते करूंक ना। दुर्लक्ष केलें लोकांक जशें की आमी करता डेव्हलपमेंट, तुमी जाय तो त्रास सहन करा अशें तेंचो मोटो अशें दिसता म्हाका। लोकांक त्रास करच्या दिशा जावंक जाय आसलें, पूण लोकांक इतको त्रास जाला, हेडेक जाला ट्रॅफिकाक। आनी सद्या आमदार ह्या रोडान वचना, कित्याक तेका खबर आसा काम चालू आसा। तो खंयच्या भलत्याच रोडान वयता आसता, नाल्यार तो डेली ह्या रोडान वचा आसलो, पूण आतां काम सुरू जाल्यार तो वचना, कित्याक तेका खबर हांगा प्रॉब्लेम जाता म्हणून। तेका प्रॉब्लेम, पूण जायत्या लोकांक हांगा त्रास जाल्ले आसात। ज्या लोकांचे हेंच्यांनी पायपलायनी काडल्यात कोचून उदकाचे, ते अजून रिपेर जावंक ना। हे ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम जाला, धूळ लोकांक खावची पडल्या। अक्षरशा आमच्या सोणियान सुद्दां आमकां खूब त्रास जाला। सगळी धूळ आमच्या किचनान घरांनी बीत गेली। लोकांक कफ भरला, अजूनय लोकांचो कफ सारको जावंक ना। तेंच्या धुळीक उदक मारपाक ते सुद्दां मारूंक ना। हे लोकांक सारकें आमदाराचें हेचेर लक्ष ना। लोकांक आमदाराक दिसता की आपूण डेव्हलपमेंट करता हेचो अर्थ काय? तूं लोकांक त्रास करून डेव्हलपमेंट करतलो जाल्यार असल्या डेव्हलपमेंट सदींच जातलें। तो कंटिन्युअस प्रोसेस आसता। फाल्यां दुसरो जातलें तेन्नाय बी जातलें, पूण लोकांक जे सेफ्टी दिवंक जाय ते लोक दिवंक ना। नोकरी मेळटा तेन्ना मेळूं, मात बेकार रावप ना हो विचार आनी सांगताक आवड आशिल्ल्यान ग्रॅज्युएट जाल्ले एका तरणाटेन नर्सरी वेवसायांत लक्ष घातलें। ह्या तरणाट्याचें नांव आसा अदिक्षा सावंत। दिवचलच्या बागवाड्यार रावपी ह्या चलयेन घरच्या घरान नर्सरी सुरू केली। आनी अजापाची गजाल म्हटल्यार नर्सरी विशयाचें कसलेंच प्रशिक्षण आनी अणभव नासतना अदिक्षा हाणें हें पावल उखल्लें।
फकत ऑनलायन म्हायती मेळोवन ताणें आपल्या घरा कडेन तयार केल्ल्या नर्सरीत आउटडोर आनी इनडोर वापरपाक मेळटा तसली वेगवेगळ्या प्रकाराची शोभेची रोपां तयार केली. अधीक्षा हाणें दिवचलच्या झांटये कॉलेजींतल्यान B.Com मेरेन शिक्षण घेतलां. हांवें हांगासर म्हज्या घरा कडेन ही बारीकशी नर्सरी स्टार्ट केला. सो 3 वर्सां पयलीं जेन्ना म्हज्या डॅडी आनी ताजे टिचरी कडेन गेले तेन्ना तिच्या कडेन बरें व्हडलें गार्डन आहा. सो तिणें सगळ्यान पयलीं म्हाका झाडां दिलीं काडून आनी म्हणपाक लागली ही व्हरोन तूं लाय. आनी तशें हळू 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 झाडां हाडीत गेलें हांव आनी तशीच हॉबी डेवलप जाली. आनी मागीर हॉबीनसून म्हाका अशें दिसलें की हांवें एक बिझनस स्टार्ट करचो म्हाजो ओन. म्हटल्यार इंट्रस्ट आहा झाडांनी, झाडां कशीं लावप कितें करप तें सगळें ऑनलायन शिकलें हांव. मागीर कोणा कडसून अशे टिप्स ट्रिक्स घेतल्यो आनी तशें करून ही नर्सरी हांवें स्टार्ट केला. आनी फाटले 4 म्हयने जाले, म्हणजे ऑगस्टान स्टार्ट केल्ली आमी. आनी म्हाजी मम्मी जी आहा ती सेल्फ हेल्प ग्रूप अंडर आसा. सो तिच्या थ्रू आमकां गव्हर्मेंटाचे एक्झिबिशन्स आसता, मागीर खंय कितें सेल्स आसता थंय वचपाचो चान्स मेळटा. सो थंय हांव तिच्या वांगडा स्टॉल घेवन वयता. आनी लास्ट इयर आमी सारसान सुद्दां पार्टिसिपेट केली आनी ह्या वर्सा बीन वयतली. दि वेगोवान ह्या जनावर मोगी संस्थेच्या वतीन शेनवारा पणजे जनावर मुक्ती मोर्चा काडलो. अन्न, कपडे, संशोधन आनी मनरिजवण ह्या क्षेत्रांत जावपी जनावरांचो वापर करप बंद करचो ह्या कारणाक लागून दर वर्सा कोट्यांनी जनावरां मरतात. मनशा प्रमाण तांकांय जगपाचो अधिकार आसा. पुराय तरेन शाकाहारी जिवीत जीव जगोन पद्दत पाळून आमी निरोगी जीवन जगपाक शकता. स्वता जगा आनी जनावरांक जगपाक दियात अशी घोशणा संस्थेन जनावरां वाटोवपा खातीर दिल्या. इंसान की पीड़ा जैसी है, पशु की पीड़ा कैसी है, इंसान की पीड़ा जैसी है. मांस मछली अंडा छोड़, पिंजरा तोड़, हिंसा छोड़. 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 आमकां गोंयकारांक 19 डिसेंबर 1961 सालान पुर्तुगेज हुकुमशाहींतल्यान मुक्ती मेळ्ळी. पूण आजुनी अशे हांगा कोट्यांनी प्राणी आसा जांचो आवाज आमी आमच्या गोंयकारां कडेन आनी लोकां कडेन पावोवपाक ही पदयात्रा काडल्या ताकी ह्या मनजातीक तेंचो आवाज पावोवपाक लोकां कडेन ही पदयात्रा काडल्या. रायट. सो तांकां मुक्ती मेळपा खातीर आनी ही पळय क्रुएल्टी आसा ती बंद करपा खातीर आनी विगन लायफस्टायल आनी सोशल जस्टीस पळय मुवमेंट आसा ही मेसेज लोकांक पावोवपाक आयज आमी ही पदयात्रा काडल्या आयच्या दिसाक. कित्याक ते कनेक्शन दाखोवपाक की एनिमल लिबरेशन आनी ह्युमन लिबरेशन इज इंटरकनेक्टेड आनी एकट्या शिवाय दुसऱ्याचे पॉसिबल ना. रायट. सो एनिमल क्रुएल्टी एंड ह्युमन क्रुएल्टी इज ऑल कनेक्टेड. So that is the message that we are trying to convey. कुडचडे काकोडा नगरपालिका आणि दयानंद कला केंद्रा वतीन चंदेरी महोत्सवाचें आयोजन जाता जातूंत कितलेशेच भायले लोक आपली स्टॉल्स घालतात. चंदेरी महोत्सवात कुडचडेच्या दुकानदाराक सोडून हेर विक्रेत्यांक सेल करपाक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी कुडचडेच्या मार्केट असोसिएशनान फाटले कांय दिसा आदीं केल्ली. हो प्रश्न सुटावो जावंक ना म्हणून कुडचडे मार्केट असोसिएशनाचे आनी चंदेरी महोत्सव समितीच्या वांगड्यांनी शेनवारा पुलीस स्टेशनाक भेट दिली. पूण सेल घालपाक परवानो दिवचो काय ना ह्या विशीं कांय निर्णय जावंक ना. दोनूय समिती आपापल्या निर्णयाचेर ठाम आसा. एक सेल आमगे कुडचड्यार प्रॉब्लम जावची न्हू म्हूण तेमकां आमी 100 आयटम मायनस कर म्हणलें आनी हे आमगेलें उलोवप आमगे मिनिस्टरा फुडें जालेलें. मिनिस्टरान तेम डायरेक्शन दिलेलें बाबा हे 100 प्रोडक्ट मायनस कर आनी तुमगेलो सेल कंटिन्यू कर. पण आमकां आतां कळून येयला जेन्ना ते आमकां आयकलें जाल्यार वी वेंट इन द आनी डिटेल घेवपाक गेले तेन्ना आमकां कळून येयलें आमकां परमिशनूच ना. आमकां परमिशन खंयच्या डिपार्टमेंटान दिलो ना. आमकां परमिशन तुगेले म्युनिसिपालिटीनूच दिलो ना सेल ऑर्गनायज करपाक. दुसरी गोश्ट म्हणली
हांवें म्युन्सिपाल्टीको एक परमिशन घेवन म्हाका रायट ना दुसरी मनशां थिंगा आनी शॉप घालपाक. चंदरी प्रोग्राम पळय ऑर्गनायज करता हो दयानंद कला केंद्र तेमी चंदरीचो परमिशन घेयला चंदरी ऑर्गनायज करपाक आनी दॅट इज एंटरटेनमेंट गेलो आनी कल्चरल एक्टिविटी आनी तुगेले प्लेइंग आयटम्स तुगेले हे एका आनी तेमी कितें केलां तेमी एलोकेट केला तेमी हे केला आनी दुसऱ्याक दिला कॉन्ट्रॅक्ट हे पयलीं सद्या लॉवां बसना दुसरी म्हणलें जाल्यार जेन्ना तेमकां परमिशन ना ते टोटली इलिगल आहाय तेन्ना ते सेल घेवन मुखार वचपाक शकना. चवथ हे क्रिस्मसाचे दीस जे क्रिस्मसाचे दीस पळय आहाय आमगेल्या धन्यवाल्यांनी खूब वेपार हाडलो आहा. जर तर ह्याच दिसान जर आमी तर सेल गायलो जाल्यार आमी कुडचडकार बाजारवाल्यांनी इतलो पळय रीण कान पळय वेपार बिपार पळय हाडला ते आमगेले रीण फारीक करतले कोण. बाजारकारांचें म्हणणें कितें आसा की चंदेरी सेल जावपाक जाय. आतां सगळी कडेन तुमी पळयत जाल्यार सगळीं फेस्टिवल जातात गोंयांत जातात भायर जातात थंय एक्झिबिशन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फेस्टिवल आनी थंय लोक व्यापारी आपले मटेरियल डिस्प्ले करतात आनी एज पर चॉयस ते लोक येवन घेतात. हांगचें एक्झिबिशन पळय जें आसा तें सांजचे 7:00 तें एक्झिबिशन जाता आनी बाजार 7:00 सुमार बंद जाता. कोणाक कसलोच इफेक्ट जायना. मागीर आज तांच्यांनी म्हणलें की क्रिस्मसा दिसांनी सेल जाता हांगा ती आमकां बादता. त्या वेळार आमी तांकां सांगलें की 3 दीस आमी पोस्टपोन करतात फुडले आनी ते तुमचे जे कितें इफेक्ट जाता आयटम आसा ते बंद दवरतात. इतलें जालें आनी तांकां तें लायक जालें ते म्हणटा तुमी तांकां लायक जालां काय ना आमकां खबर ना. आमी तरी तांकां बाजारकाराक रिक्वेस्ट केल्ली आसा की तुमी समजूसाणे हो गांवचोच एक कार्यक्रम असो म्हणून घेवचो आनी ताका तुमी सपोर्ट करचो अशें आमी रिक्वेस्ट केली. 500 वर्सांचो इतिहास आशिल्ल्या वरगांव पिळगांवच्या श्री चामुंडेश्वरी देवीचो वर्सुकी दीस आयतारा व्हडा भक्ती भावनेन मनयलो. त्या निमतान नवचंडी अनुष्ठान कुमारिका पूजन आनी हेर धार्मीक विधी जाल्यो. दनपारा दिंडीच्या गजरात नव्या पालखेंतल्यान जगदंबा चामुंडेश्वरी देवीची मिरवणूक काडली. शेकड्यांनी भाविकांनी हजर रावन देवीचें दर्शन घेतलें. शताब्दी वर्षांचो इतिहास आमच्या लाभलेल्या या वरगांव पिळगांव या चामुंडेश्वरी देवस्थानाचो आज वर्धापन दिन आसा आणि वर्धापन दिना निमित्त सकाळपासून हांगा नवचंडी अनुष्ठान चालू जाल्लेलें आसा आणि आता काही वेळान आमी जी साखरेंतले आमचे ज्येष्ठ महाजन पांडुरंग राजाराम शेठ गोवेकर यांनी जी पालखी आमकां सांतीची समर्पण केलेली आसा आणि आज या पालखेची जी पहिले पालखीचो जो शुभारंभ आसा तो आजच्या या वर्धापन दिनाच्या शुभ मुहूर्ताचे देवस्थान समितीन आज पालखी काडपाचो निर्णय घेतलो आणि आता ही पालखी बँडवादन आणि दिंडीच्या पताकासह पालखी भायर सरतली आणि पालखी मंदिरान येयल्यानंतर महाआरती जातल्यो महाप्रसाद जातलो आणि रातचे चामुंडेश्वरी कलादर्शन प्रस्तुत अगबाई सुनबाई हो नाट्यप्रयोग जातलो आणि सगळ्या आजच्या या उत्सवात आमचे महाजन ग्रामस्थ कुळावी उपासक भक्त मंडळी मोठ्या उत्साहात उमेदीन आज सहभागी झालेले आमकां दिसतात. सकाळपासून भाविकांनी रांग चामुंडेश्वरीचे दर्शन घेतलेले आसा ओटी भरलेली आसा. ह्या आशिल्ल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अश्योच आणखी खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या यूट्यूब चॅनल. फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आणि पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.